पेडे जंक्शना संदर्भात उत्तर गोंय जिल्हाधिकाऱ्या कडेन आमची बसका जाल्या। ताळमेळ जुळोवपा खातीर पेड्यां जंक्शनार ट्रायल पद्दतीन ट्रॅफिक सिग्नल सुरू करपाचें थारायलां। ताका लागून लोकांक व्हड थाकाय मेळटली। तशेंच म्हापशा येरादारी पुलिसांचोय कांय प्रमाणात भार कमी जातलो म्हूण हलदणचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फरेरा उलयला। आडेक्स वा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। की आमी ट्रॅफिक सिग्नल्स पेड्यां जंक्शनाक घायला आनी इतले दिसाक ते सिग्नल आसात म्हूण स्टार्ट केलें ना। आमी स्टार्ट केलें ना कित्याक आमचे म्हापशा ट्रॅफिक सेलाचे ऑब्जेक्शन आशिल्लें, कित्याक ते सिंक्रोनायझेशना पासत सिंक्रोनायज म्हणल्यार टायमींग, आनी ते टायमींग ते म्हणटाले 8 सिग्नल बसयले देखून 8 मिनटाचे एक मिनटां थांबयले जाल्यार 8 मिनटां जातले आनी 8 मिनटां म्हणल्यार सामके लांब ट्रॅफिक जाम जातले, लायन जातले आनी तेचेर ही ऑब्जेक्शन आशिल्ले आनी थोडे इश्यू पासून दुसरे आशिल्ले अबाउट वन वे आनी सगळे देखून हांवें कितें डिसायड केलें, आमी फकत पिंग पॉंग जाताले, आमी उलयताले ते सांगताले, ते प्रपोज दिताले, आमी सांगताले। हांवें चिंतलां की द बेस्ट रेजोल्यूशन कॅन बी बाय द डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट हू इज द कलेक्टर। सो देन आई स्पोक टू कलेक्टर, asked for that appointment, and with all the agencies we have come here, the traffic cell, the MAPSA police traffic, the national highway, the RTO, the municipality. I'd also informed Joshua, Honorable MLA and Deputy Speaker, but he is out of the country, is returning back today. So we all had the meeting also with the residents who are being affected, and the meeting went very well, and the collector understood the issue, and the collector also understood the perspective of the traffic cell. So आता आमी हांव तो कट शॉर्ट करता, फकत आमी आतां डिसिजन कितें घेयलें तें तुमकां सांगता। डिसिजन घेयला की आतां ट्रॅफिक लायट आहात ते तेका सप्लाय दिवपाचो आनी स्टार्ट करपाचो ऑन अ ट्रायल बेसीस। कित्याक ट्रायल बेसीस स्टार्ट करता आसतना थोडे हिंगा थिंगा एडजस्टमेंट करूं पडटा। सो एडजस्टमेंट करून मागीर आमगे बसत तेन्ना मागीर फायनल टेस्टिंग करपाचें, इन्स्पेक्शन करून मागीर आमी चिंतले फुडें कितें वचपाक। सो आय थिंक दीस इज अ गूड बिगिनींग that we can try to start. हांव जाणा सगळे हॅपी जाचनात म्हूण, कित्याक थोडे बेजार जातले, but it is for the greater good of everyone. It is people coming from Mapsa side into Pede side, or people from Pede, Kamarkaza, Nakoi coming across this side. So on both sides, I think this will be a major relief, and it will also, in my view, reduce slightly the burden of the Mapsa traffic police cell. कित्याक असं जाल्यार एश कोन सिग्नल आसा जाल्यार then you have less traffic police and it has to be less monitoring of it, except कोण सिग्नल तोडटा तो तेका दवरपाचो. So I think that this will be. There is also one thing which they have informed, that there is some illegal encroachment onto the road, which municipality official who was present, because the matters before municipality, has agreed to quickly check into it and take immediate action.